नमस्कार, हांव सत्यविजय नाईक, हिंदू जनजागृती समिती. येत्या 15 तारखेक काकुलो मॉल हांगासर VLC कॉमेडी शो, कॉमेडी क्लब जो आसा हांगासर मुन्नावर फारुकी जो स्टँडअप कॉमेडियन आसा ताचो एक कॉमेडी शो थंय ऑर्गनायज केल्लो आसा. ह्या मुन्नावर फारुकीचे जर बॅकग्राऊंड पळयलें तर हेच्या पयलीं अनेक ठिकाणी यांनी कॉन्ट्रोवर्शियल अशी कॉमेडी केल्ली आसा. हिंदूंचे देवता आसा, प्रभू श्री रामचंद्र आसा, सीता आसा, त्यांच्यावर अत्यंत अश्लाघ्य असे अश्लील असे कॉमेडी त्यांनी केल्ले आसा. तर कॉमेडी एक विनोदी लोकांना मनोरंजन करपाचें माध्यम आसा, परंतु ह्या माध्यमातून हिंदूंका टार्गेट करप, हिंदूंचे देवतांका टार्गेट करप हे अत्यंत चुकीचें आसा. त्यामुळे त्याचो आम्ही निषेध करता. हो जो कार्यक्रम जाता त्या कार्यक्रमात ताका परमिशन दिवची न्ही. त्या कार्यक्रमात अशा प्रकारचे गोंयान हे जे धार्मिक तेढ निर्माण करपी कार्यक्रम जे आसा तर त्या कार्यक्रमाक परमिशन दिवची न्ही. या संदर्भातले एक निवेदन आताच आम्ही हांगासर उत्तर गोंयचे जिल्हाधिकारी तांकां एक निवेदन दिल्लें आसा. आणि ह्या संदर्भात ह्या फारुकीच्या संदर्भात सांगपाचें जालें तर त्यांनी फाटच्या म्हयन्यान मुंबई एक कार्यक्रम आयोजित केलो. ताका सुद्धा थंयल्या स्थानिक हिंदू संघटनांनी विरोध केलो आणि स्थानिक प्रशासनान तो कार्यक्रम रद्द केलो. त्याचबरोबर जानेवारी म्हयन्यान मध्य प्रदेश त्याचो शो आशिल्लो, थंय सुद्धा अनेक हिंदू संघटनांनी विरोध केलो आणि थंय कार्यक्रम जालो. त्या विरोध केल्या उपरांत त्या ठिकाणी जे विधानां जाली त्याच्या विरोधात तक्रार झाली आणि तक्रारी वयल्यान ताका अरेस्ट झाली. जवळजवळ 37 डेज तो जेलीन उरलो. कोर्टाची बेलय ताका मेळना. मागीर 37 डे उपरांत ताका बेल मेळ्ळी आणि तो सुटला. आता त्याचे गोंयान हो शो हाडूंक पळयता आसा, शो करूंक पळयता आसा आणि एक जे तेचे चुकीचे जाल्ले आसा ते परत दुसरी कडेन दिवपाक आमी ताका परमिशन दिता काय, तर हे जावपाक जायना. ह्यासाठी हो जो गोंयान येत्या 15 तारखेक हो जो शो ऑर्गनायज केल्लो आसा तर त्याची परमिशन ताका दिवची न्ही, हो कार्यक्रम रद्द करतो अशी मागणी आमी कलेक्टरा कडेन केल्ली. आता आमी पुलिसाक हांगा पुलीस महानिरीक्षक आहा तांकांय निवेदन दितले. काकुलो मॉलचे जे व्यवस्थापक आसा तांकां सुद्धा निवेदन दिलें. सेम कॉपी आमी CMक सुद्धा धाडलेली आसा. या संदर्भात अजून सविस्तर आमच्या वांगडा हिंदू मंदिर महासंघाचे जयेश थळी आसा, ते सुद्धा सांगतले. आता हो विषय तुमकां समजला. ह्या विशयी एक सांगूंक इच्छा. पयलो म्हणजे विचार करा, गोंयान इलेक्शनाचो काळ आयिल्लो आसा आणि ह्याच दरम्यान असो कार्यक्रम आयोजीत केलो वता म्हणजे मुद्दामून खंय तरी हे तेडे निर्माण करपाचो प्रयत्न चल्ला काय कितें, ही शंका आमच्या प्रत्येक गोंयकाराच्या मनान ह्या माध्यमांतल्यान निर्माण जाल्ली आसा. ह्याय पयलीं आमी पळयलां MF हुसेन सारको कला चित्रकार म्हणपी ताणें आमच्या देवताची विडंबना केली. आमचे खरें तर ह्या कलाकारांक मागणें आसा की तुमी तुमच्या कलेचो वापर आमच्या देव देश धर्म ह्याच्या विशीं जागृती करपा खातीर करचो. ह्या उलट ह्या माध्यमांतल्यान ही विडंबना केली वता आणि हाचो परिणाम फुडल्या पिढीचेर सुद्धा नकळत तांची जी कितें धार्मीक भावना आसा, आस्था आसा, श्रद्धा आसा ती नश्ट करपाचो परिणाम जाल्ला. थोडेशे मदीं जोक मारप, मिक्स करप आणि तांची ती स्टायल आसा तातूंतल्यान नवीन पिढीचेर चुकीचो परिणाम जाता. भगवान श्रीराम हाचे विशयी तांणी अनेक चुकीची विधानां केल्ली आसा. असो व्यक्ती आमकां गोंयान हे कार्यक्रम हांगासर नाका. ह्याच गोमंतक भुमी तुमकांय खबर आसतली, हांगासर प्रमोद मुतालीक सारक्या हाची जर बंदी घालता सरकार जाल्यार मागीर हो असो मुन्नावर जो आसा ताका हांगासर कित्याक तुमी वादग्रस्त व्यक्तीक येवपाक दिता, तांचे कार्यक्रम आयोजीत करूंक दिता. हे आमी सरकार कडेन विशय मांडला. सरकारान तशेंच जे काकुलो मॉल असो किंवा जे व्यवस्थापन आसा, आयोजन समिती आसा, सगळे पोलीस यंत्रणा आसा तांणी त्वरीत हाची दखल घेवन हो 15 तारखेचो कार्यक्रम रद्द करचो अशी समस्त गोंयकारांतर्फे आमची ही मागणी आमी हांगासर तुमच्या समोर दवरता. देव बरें करूं. तुम्ही जर हे सगळं दिवन सुद्दां जर जालो कार्यक्रम जाल्यार तुम्ही बंद करपाक हे करतलो? आमचे सनदशीर मार्गान हाचो विशय जो आसा निशेध हो जातलो. प्रोटेस्ट आंदोलन हे केले वतले. लोकांक रस्त्यार येवपाचो वेळ हाडूं नये हेच आमी सरकाराक सांगूं इच्छिता. अनेक ठिकाणी अनेक गोष्टी चुकीच्यो जाल्ल्या. काल पयला आसतले तुमी त्रिपुराच्या प्रकरणाक लागून महाराष्ट्रान आंदोलनां जाली, दंगली जाल्यो, पूण गोंयान मात्र सगळ्यांनी शांतता दवरली. ती शांतता जर राखपाची आसली जाल्यार प्रशासन आनी जनता हांच्यांनी एकामेकाक समजून घेवपाचें. आमच्यो भावना जर समजून घेतल्यो जाल्यार शांतता टिकून उरतली. कोण करता ऑर्गनायज इव्हेंट म्हणल्यार तुमी? लाफ्टर क्लब आसा थंय काकुलो मॉलान आनी आयोजीत LBC आनी खंय जाल्लो म्हटलें पयलीं मुंबई कॅन्सल जालो. मुंबई आशिल्लो थंय आणि मध्य प्रदेश थंय ऑर्गनायज जाल्लो. हे ताका अरेस्ट सुद्धा जाली. इफ जर तो अशें हे करता जाल्यार ताका दिता तरी कित्याक? तेच आमचें डिमांड आसा डिमांड आसा की अशा प्रकारे तुम्ही परत एक ठिकाणी त्याची पार्श्वभूमी कळली आणि परत ताका तुम्ही परमिशन दिता म्हणजे काहीतरी चुकीचें. आणि परत ताका गुन्हो करपाक तुम्ही मोकळी दिता अशें जालें. परमिशन दिल्ली आसा.
परमिशन तो इंडोर प्रोग्राम तो सो तेची हे सगळे आसा तेन्ना आमी तेका मूळ जे काकोलोचे जे व्यवस्थापक आसा तांकां आतां वचून मेळटले तांकांय सांगतले की ताका तुमी हे करचेले म्हणजे कार्यक्रम ऑर्गनायज करचेले म्हणून सो अशा पळय फुडें वयतले. ओके थँक्यू. थँक्यू. देव बरें करूं.